तर म्हाका कितू बरें दिसता हे कॉर्नरा येवपाक आनी तुमकां उलोवपाक. आयज न्हू हांवें ऑथेंटीक गोवन फूड केलां आनी इतू यम्मी जालां. कित्याक ते स्मेल न्हू एशें कोन्न दिसता म्हणजे हांव गोंयच्या रेस्टॉरंटान येयलेशें. केन्ना बिलीव जायना, बहुत बरें दिसता. सो मातशें चेंज केलां हांवें कित्याक ते ओदा मातशें डार्क एशें दिसतालें. सो केन्नाय म्हाका बिलीव जायना हांव रांदीत म्हणून तेशें कोन्न. कित्याक एशें कोन्न हांव एशें कोन्न गोंय आसता एशें कोन्न चडशी चायनीज नूडल्स, फ्रायड रायस, मागीर बिरयानी, इंडियन फूड तेशें कोन्न रांदतालें. पूण गोंयचें हांव तितू रांदपा वचनासलें कित्याक मामा रांदता न्हू तेका लागून. हांवें मामा फोन करून सांगलें आवय हांवें रांदिल्लें तें एसो बरो वास येता म्हज्या पोटा भूक लागली म्हूण हांवें रायस करून दवरलो म्हूण केदों काय म्हाका जेवपा जालें म्हूण. सारको बरो वास येता तुमकां दाखयता. सो हांवें रवा फ्राय केलो मातशें ट्राय केलें हांवें टू एशें कोन्न म्हणजे ती डीश बरी एशें कोन्न मास्टर शेफा भाशेन प्रेजेंट करपा. कितू बरें जालें ना प्रेजेंटेशन. पूण म्हणजे स्मेल न्हू द फीश स्मेल एशें कोन्न ते आसोल ना बी मेळना नुस्तें. माय गॉड ते रवा फ्राय बी ते भाशेन. आनी मुगे फीश करी बरी दिसता चोवपाक. टेस्ट बरो आसतालो हांवें रांदिल्लो न्हू बरो आसपाकूच जाय दाखयता. आनी मुगे फीश करी जाय बरी दिसता न्हू. बरे चिल्लीज मागीर घाल्ल्यो न्हू त्यो तेशे उरल्यो बरें सारकें चोवपा सारकें बेस्ट दिसता. आतां हांव दाखयता बरें प्लेटींग करून. आनी आयज हांव किंग फिशा करी करता. सो मोठे पीस आहाय 4 पीस हे सुपर मार्केटा सकाळ घेवन येयलें. सो टर्मरीक, पेपर पावडर, सॉल्ट लायन आनी चिली पावडर हें लायन हांवें मॅरिनेट करून दवरलें. तो एशें कोन्न इवन हाफ एन आवर पयलें मॅरिनेट करून दवरपा जाता. सो हें हांवें मॅरिनेट करून दवरलें तें आतां हांव फ्राय करतलें लायक शॅलो फ्राय. ओके कित्याक म्हाका ग्रेवी करपा जाय न्हू. शॅलो फ्राय करतलें एंड देन फ्राय केलो आहा तें फीश हांव हितून ग्रेवीन एड करतलें. शॅलो फ्राय करपाचें चड वगत न्हू अशें सो अरावंड 4 to 5 minutes. कित्याक मागीर ती आमी ग्रेवी घातली न्हू. एक कांदो आनी एक गार्लीक क्लोव दवरलें. मसाला हाडिला सेम हांवें रेसिपी हांवें तो प्रिवियस विडियोन शेअर केला थंय तो मसाला आनी चिल्लीज एज पर युअर स्पायसीनेस कितू तूं प्रिफर करता कितू स्पायसी जावपा जाय ते प्रमाणे. आनी हें आमसाणें उदक आनी बारीक गार्लिक स्लाइस. मेन ingredient is also binda salt, the famous South Indian binda salt. So for all those who don't know about the binda salt story, go check out my previous video.
चोय केसो ती हिंगा भिणासना साऊथ इंडियन आमगे गोंया बोर यूज कोताय हिंगा चोय ते टेक्स्चर टेस्ट कंप्लीटली डिफरंट स्मेल कंप्लीटली डिफरंट गाता दिसपा गोवन करी मसाला रेड मसाला रेड न्हू मुगे फेवरेट कलर आनी कितें रेड म्हाका दिसली पडलें तें सारकें म्हाका घेवपाक जाय ते भशेन तो एड करता मागीर वॉटर घायन मागीर घालप पयलीं मातशें भाजपाक जाय न्हू मिक्सर और whatever you say ग्राइंडर और चॉपर रॉंग घेवन ते आख्खे स्पील जाता मसाला तो तेजो बरो वगत वयता सो आतां चिकता तें न्यू घेता पयसो म्हाका 2 जार वेस्ट तो गेल दिसता सो अशें करून बरें बारीक जायना आठ पासून ते कश्मीरी चिलीज खायचोय ते सीड्स तेश्यो हाय बारीक जाल्लो सारको मिक्सर घेवपाक जाय आनी स्टार्टींग हांव गेल तेदो गेल्लो सो तेदो म्हाका पयशे आसना सॅलरी बी पडोना सो कित ऑफरां बी आसलें कितें जालें तेजेर हांव एडजस्ट करतालें सो मोटे हाय मातशे बियोचे बी अशें करून बारीक जायना आनी चोय गेल्या गेलाय पूण मागीर अशें करून दिसता हेज कितें करता हांव केन्नाय ग्रेवी करना सो मागीर आमसाणी उदक घालपाचें मसाला वाटर ग्राइंड ऐड करता हे हाँ सो भायर पडटा टेस्ट करूया मीठ वगैरे जाय जाल्यार मीठ हाडना मीठ घेवन येता मीठ पिंक सॉल्ट बिंदासन फेवरेट बिंदासन म्हाका स्मेल लायक जायना पूण मातशें अशें करून इट वर्क्स एज अ सबस्टिट्यूट ऑफ ए बिंदास सॉल्ट केसो टेक्स्चर तेजो केशें सारकें कितें अजीब एक दोन
सो ओनली फॉर 1 or 2 minutes. ओके आणि मागीर बॉईल जालें ग्रेवी रेडी. नेक्स्ट हांव फ्राय करता. चिली रेड करू तूं उगडास करू ना लाय वालने जागुडास कोताले न्हू सो 2 चिलीज घालता ग्रेवी उगडास ना चोयलें चिलीज आनी चिलीज स्लेट करता आनी एड करता. रवा फ्राय करता. चड रवा जालो आनी एक पीस आहा ताका लायन दवरता. वेस्ट करपाक पडना तर बरें दिसना वेस्ट करपाक. रवा दुसरे हातून लायता. मे बी डिनर आय विल ईट. आनी 4 पीस येयल्ले 14.5 dirhams ते 350 grams. So my rice ready जाले and the fish curry and rava fry fish. It's Goan food maka. Going जेवण जेता. I will enjoy my food. Okay.